बेळगांव हांगासर आसलेल्या आयडियल हायस्कुलाची आज भुरगीं आमच्या असेंब्ली सेशनाक येयल्ली ताचें सगळ्यांचें स्वागत करता. तशेंच आमच्या भुरग्यांक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट कशें चलता हें कळपाक लागून एक हो उत्तम तरेचो एक सोर्स आसा आनी असेंब्लीच्या माध्यमांतसून तांकां आमचें एडमिनिस्ट्रेशन कशें आसपाक जाय, कशें कितें जावपाक जाय हें सगळें म्हायती कळटा, कशे रुल्स फ्रेम जाता, लॉज कशें जाता आनी ह्या असेंब्लीचो कार्यभार कसो चलता, हे स्पिकर कसो हँडल करता, हे सगळे गोश्टी तांकां कळपाक जाय आनी हो एक उत्तम तरेचो एक सोर्स तांकां मेळटा. आज हे नॉलेज तांणी घेवची आनी आपल्या दैनंदीन जिवनात हे एप्लायूय करून पळोवचें. कित्याक एक सोशल वर्कर जो एक उत्तम तरेन समाजाचें काम करता तो एक पॉलिटिकल लिडर सुद्दां जावंक शकता आनी ही जी भावना आसा ही प्रत्येक भुरग्याच्या मनान आसपाक जाय. पूण ताणी सोशली कनेक्टेड आसपाक जाय आनी हे कनेक्शन आसल्या नंतरूच ताका एक पॉलिटिकल एक्सपोजर जर मेळ्ळो जाल्यार तो एक बरो लिडर जावंक शकता. आज हांव ह्या भुरग्या कडेन मागता की सगळे हे गूण आहा न्हू ते आपल्या भितर ताणी आत्मसात करता. नाव कितें तुमचें? म्हजें नांव जानवी दीपक पार्सेकर. हांव आयडियल हायस्कूल हांगा शिकता. आयज आमकां एसेंब्लीन येवपाक चान्स मेळ्ळो तो आमच्या चॅरमॅन सरा खातीर आनी आमच्या हेडमिस्ट्रेसां खातीर. फर्स्ट ऑफ ऑल हांव तांकां थँक्यू म्हणटा. आमकां 10थाक सद्या लेसन चलता न्ही युनियन लेजिस्लेचर बीन म्हणून, सो हेतून आमकां एसेंब्लीचे फंक्शन्स कळटा. आतां जेन्ना आमी भितर आसली सेशन आमी अटेंड करी तेन्ना आमकां तेंचे डिमांड्स बद्दल आयकपाक मेळ्ळें आनी कशें तें फंक्शन जाता तें बीन आमी पळयलें. सो आमच्या सिलेबसा खातीर बीन आमकां तें तितलेंच इम्पॉर्टंट आसलेलें. सो हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या एनएलएक की तेंच्यांनी आमकां ही ऑपॉर्च्युनिटी दिली आनी आमी हांगासर येवन एसेंब्ली बद्दल शिकली. धन्यवाद. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.